पूजा नाईक तुमच्याकडे येवंक सोदता मेळपाक सोदता प्रूफ घेवन आनीक सर एक मंत्रिमंडळाचो कॅबिनेटान मंत्री आसा तेणी ताका स्टार्ट करपाक हे जॉब स्कॅमाक तेणी सपोर्ट केल्या हाचेर कितें एक्शन जातलें सर? पहिल्यान पयलीं हांव एक गजाल पूजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आनी ते म्हाजे कडेन येवन ते क्लियर करचे म्हणटा पयलीं पूजा नायकान खंयची इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा ओके पुलीस आसा ह्या पुलिसाक परत एकदां हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्वेस्टिगेशन्स ही करपाक लायता ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना ताणी म्हणजे जी इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पयली पुलीस डिपार्टमेंट त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ताणी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स कोण मंत्री आसा ती जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पयली ते म्हाजें सरकार घेतलें हांव आत्ताच्या घडीक सांगता बट तेजेर थोरो बेश्टच नांव घेता म्हणून न्ही ताजेर थोरो इन्वेस्टिगेशनूय जाता त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज द मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें सरकार ट्रान्सपरंट आसा सरकार कोणाच खातीर खंयतरी बॅन जावचें ना थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पयली ती घेतली.